वॉर्ड नंबर 6 आसा हांगा तुमी पळयता 5 म्हयने जाले फाटल्या 5 म्हयन्याक हांगा भरपूर उदकाची नासाडी जाल्ली. आमकां कंप्लेंट्स खूब येयल्ले, आमी तांकां रिपोर्टूय केल्ले. लोकांनी आमकां अशें म्हणूंक लागले फावंटनू घालुया, वेस्ट जाता इतके. आनी आमी एकदां स्टेटमेंट दिल्लो तुमच्या माध्यमांतल्यान कित्याक हांगा म्हादय तो विशय आसा, पाणी ना आनी हांगा भरपूर पाणी व्हांवता तेन्ना तेजी दखल घेवची म्हणून आयज 5 म्हयने जाले म्हणल्यार आयज गव्हर्मेंटान तेजी दखल घेतलेली आसा. हांव कंटिन्यू फॉलोअप करीत आशिल्लो. आमची शिरोडकरीन आसा, ए आसा, आल्ताफ जेई आसा, नेहाल हांचे कडेन फॉलोअप घेत आशिल्ले. तांचो एकूच समस्या आसली कितें, ही जुनी पायपलायन आसल्या कारणान तांकां ते मटेरियल मेळनासले, पार्ट्स मेळनाशिल्ले. आयज तेंच्यांनी भायरसून ते मागोवन घेतलेले, ताका 6 म्हयने लागले. क्लियर आहे पण दुरुस्ती जाय अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. आनी आयज काल तेंच्यांनी शटडावन घेवन 2 दिसांचे काल तेंच्यांनी काम पूर्ण केल्लेलें आसा. 56 दिसाक 10 वरांचें काम चालू केलें. रातचे एक्चुली सादारण अंदाजे रातचे 12 म्हटल्यार कंप्लीट जाल्या. पूण थंय 1 पर्यंत असले. ई स्वता येवन गेल्ली 6 पर्यंत. अल्ताफ ए आनी नेहाल आसलो आमचो जेई, तांच्यांनी 12 पर्यंत काम कंप्लीट केलें. हांव स्वता येवन गेल्लो मदीं रावंड मारून. म्हणलें एकाक म्हणजे जेन्ना 12 तेंच्यांनी पायपलायन पाणी सोडलें तेन्ना 1 वर तांकां म्हणलें रावया चेक करुया. आनी मागीर बरोबर रातचे 1 वराचेर ते गेले, कितें लिकेज जावं शकता, कितें प्रॉब्लेम जावं शकता जाल्यार. म्हणून तांकां आमी पयलींच सांगलेलें लोकांक त्रास करूं नाका म्हणून तेंच्यांनी 2 दीस शटडावन घेतलेले. तरी तांकां देव बरें करूं म्हणटा डिपार्टमेंट, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी जरी 2 दिसांचो टायम घेतलो, तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें 1 दिसा भितर शक्यतो काम कंप्लीट जातलें. आनी तेंच्यांनी आपले उतार पाळिल्ले आसा. रातचे 1 पर्यंत तेंच्यांनी काम कंप्लीट करून सकाळीं सुरळीत पाणी येयल्लेलें आसा. ही जी जाल्लेली आसा इन्सिडंट, ह्यो असो परत इन्सिडंट घडचो न्हू हेज्या खातीर कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेजी परत एकदा जबाबदारी घेवची. आनी हें काम केल्या बद्दल हांव दिवचलकार आनी सबंद वड्डेकाराच्या वाठारांतल्यान तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका एक सांग, आतां लिकेजचो प्रॉब्लेम काय ना न्हू? लिकेजचो कांयच प्रॉब्लेम ना. लिकेज ऑलरेडी कंप्लीट केल्लें जाल्यार तांकां आमी सांगलेलें राती की तुमी परत सकाळीं येवन एकदां क्रॉस चॅक करा चालू आसतना. ते सकाळीं येवनूच गेल्लेले आसा. तेन्ना आयज लक्षांत येयलें की ना. मागीर हांवें आमचे जे लोक आसा वार्डात ते लोकांकूय कन्फर्म केल्लें की तुमकां पाणी येता काय ना. ते लोकांनी सांगलें रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा, पाणी वेवस्थीत येता, कांयच प्रॉब्लेम